गोमंतकाक आज 62व्या वर्धापन दिनाक खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि तांचो असोच भरभराटी चलोचो। म्हाका जे यादी आसा गोमंतका बद्दल जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आशिल्लो म्हणजे शाळेन आशिल्लो, ॲक्च्युली हांव तसो कसो मराठी वाचपी अजूनय मराठी वाचता लवर म्हणटात तसो, म्हणजे खुबशे लोक कशे नॉवल्स हिंदीन म्हणजे मराठीन वाचन चड। सो तेन्ना जर पयली पेपर म्हटलो न्ही काय गोमंतक ही म्हाका आठवण जाता। म्हणजे आतां कशी जर कोणी पेस्ट म्हटली न्ही टूथपेस्ट जाल्यार कॉलगेट, ॲक्च्युली कॉलगेट एक नाव पण ते पेस्ट म्हणजे कॉलगेट तशें जाला। सो त्यामुळे ह्या पेपराचो जो ल्हानपणाच्यान जर म्हजो हे जाला जो इन्फ्लुयन्स जाला सो तो अजूनय आसा आणि आता परत ह्या पेपरान बरी हे धरला म्हणजे भारी धरला। त्यांच्यानी खूप चेंज केला, दे हॅव चेंज विथ टायम्स, दे कम रियली म्हणजे अनबायस्ड न्यूज। थँक्स टू तुमचे एडिटर राजू नायक आणि द फुल टीम, ते सगळे बरे काम करता, आमच्या मतदारसंघात ते बरे काम करता। आणि जेन्ना एक राजकारणी म्हणून हांव उलयता की जेन्ना पेपर म्हणटा ते म्हणजे अपेक्षा एकच आसता जे आसा ते ॲक्च्युअल फॅक्ट हाडपाचो आणि दैनिक गोमंतक हे काम बरे भाशेन करता। म्हणून परत एकदा तांकां शुभेच्छा दिता आणि ते भरभराटीन चलतले हे नक्कीच, हाच्या बद्दल काय सांगपाची गरज ना, कित्याक ते सगळे आपले जे एथिक्स प्रिंसिपल हेज अ जर्नलिझम आसा ते फॉलो करतात। सो त्यामुळे सक्सेस हो तांचो डेफिनेटली आसा। देव बरें करूं।